जेजू पवित्र संस्कारान उंड्याच्या रुपाखाल आमचे मदें आयिल्लो आसा. फुडल्या वेळार आमी ताका एकवटून रावया, रिगून रावया, कित्याक तो आसा आमचे मुखार, तो आसा आमच्या सांगाता. आमच्या सांगाता आसले म्हणल्यार तो आमकां ताचे सांगाता रावूंक आमंत्रण दिता. आनी आमंत्रण आमी स्विकार केल्लें आसा म्हणून आमी हांगा एकठांय येतले आसा. फुडल्या वेळार ताका आमी नमस्कार करूया आनी तुमी म्हज्या बरोबर म्हणया, येयात नमस्कार करूया, येयात नमस्कार करूया, येयात नमस्कार करूया, आनी ते फावट म्हणया, येयात नमस्कार करूया, येयात नमस्कार करूया, येयात नमस्कार करूया, सोया. आमी ओबीस रावन देवाक वाचुया, कित्याक ताणें एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आमकां जिवाच्या शुभ वर्तमानांनी मेळटा. आमी 3:16 आमकां उगडास करता, देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. ह्या संवसारांत ते निशेध मारून न्हय, फर्मोण मारून न्हय, पूण जी कोण ताच्या पुताचेर विस्वास दवरता तांकां जमनीचें राज फावो करूंक. फुडल्या वेळार आमी जेजूचेर हाजीर आसा. तो आमकां हाजीर आसा आनी आमी ताका हाजीर आसा म्हणल्यार आमी ताचेर विस्वास भावार्थ दवरता. तेच विस्वासान आमी ताका घेवन वाचुया. कित्याक ताणें आमकां राखल्या, सांबाळल्या. जे कोश्ट दूख आसा ते पयस करूंक आमकां आदार केल्लो आसा. आमच्या सांगाता रावन जेन्ना जेन्ना आमचेर कसलेंय वायट आयिल्लें आसा ताची शक्ती, बळ आनी घोटाय मेळ्ळें आमकां. ताचे लागून आमी देवाक घेवन वाचुया.
प्रार्थूया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारात तुवें आमकां तुज्या कोश्टार मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडुणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेता राजदूत चलयता सासणाच्या सासणान. स्वर्गेस्वर तुमचे सोने आसूं. पवित्र देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून